कितें सांगता? इतले दीस आमी सांगताले की स्मार्ट सिटी म्हणटा तो सगळ्यात महाग घोटाळो गोंयचो आनी ही ओवर स्मार्ट सिटी जाल्या आनी हो फक्त म्हाका दिसता प्री मॉन्सून सुद्दां शावर म्हणूंक शकना हो अनसिजनल रेन्स जे पडल्या ते एकाच पावसान ही अशी परिस्थिती आनी अशें म्हाका दिसता राज्यभर जाला. पणजे जर भोंवत लोकांच्यो गाडयो भितर गेल्या रस्ते बुडल्या सगळे कडेन. आतां मातसो पावस कमी जाल्ल्यान उदक देंवला, सगळ्याक उदक भरलेलें सगळ्यांनी पळयलां. धंदेकारांक काबार केले, लोकांचे घरां कमर्शियल इस्टॅब्लिशमेंट डॅमेज जाले आनी क्वॉलिटी ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर जर पळयत आनी ते केन्ना कंप्लीट करताले म्हणजे अश्युरन्सीस दिताली ताची म्हाका दिसता परिस्थिती आज सबंद कॅपिटल सिटीन सगळे लोक पळोवंक शकता. त्याच बरोबर हांगासले आमचे लोकल आमदारांनी जो BJPचो MLA आहा ताणें स्वता हे स्मार्ट सिटीचे कामाचेर क्वॉलिटीचेर आनी ओवरऑल फंक्शनिंगाचेर क्वेश्चन रेज केल्ले, पण सरकाराचे दोळे उगडना. एटलीस्ट एका पावसान तरी सरकाराचे दोळे उगडचे. जे सरकार मायनिंग चालू करता म्हणटाले 10 वर्सां फाटीं ते गोंयान जे मायनिंग बेल्टान मायनिंग करूंक ना तांच्यांनी पणजेन फूल मायनिंग करून दवरला. आज पणजेन भोंवत जाल्यार ही मायन कशी दिसतली आनी म्हाका दिसता हेंच दाखोवन ते गोंयभर सांगता की मायनिंग चालू जाला म्हणून. खूब जाग्यांचेर वॉटर लॉगिंगूय जाला. वॉटर लॉगिंग जातलेंच न्ही जर मिसमॅनेजमेंट जर केलो, अनप्लॅन्ड केले आनी पयशे खावपाचे जर फोकस जर इन्फ्रास्ट्रक्चर क्वॉलिटी दिवपाच्या जाग्यार जर पयशे खावपाचेर जर फोकस आसलो जाल्यार वॉटर लॉगिंग जातलें आनी कांय जावचें ना. मागीर फ्लडिंग जातलें. हो एका पावसान जर ही परिस्थिती इमॅजिन कर, 1-2 दीस जर कंटिन्युअस पावस पडपाक लागलो कितें जातलें तें. लोकांनी पणजेच्या कशें जगपाचें. हाल जाले अख्खे गोंयभरच्या लोकांक कामा खातीर पणजे येवचें पडटा. अक्षरशः हाल जाले. आमकां आमच्या ऑफिसा कडल्यान हांगा चलत येवचें पडल्या कित्याक व्हेकल्स ट्रॅफिक जॅम जाला सगळ्याक सिटीन. ट्रेनी ज्यो पिलिग्रिमेजाक ट्रेनी धाडटा त्यो ट्रेनी त्यो गोंया भायर धाडचे परस वोटींग कमी जावपाक जाय म्हणून म्हाका दिसता कदंबा आमच्या अध्यक्षान सांगलेले प्रमाणे कदंबाचेर फुकट सिटां दिवची आनी गोंयभरच्या लोकांक पणजे हाडून विकसीत भारत दाखोवचें.